जमनी बळकावपाविशीं म्हापशा पुलिशेंतल्यो 21 केशी एसआयटीक भितर वडयल्ल्या ब्रोकर शेट्टीचे 60-70 डील बनावट डॉक्युमेंटांची मोडस ऑपरेंडी उक्ताडार। जमनी बळकावपाची प्रकरणां उच्चूंक एसआयटीक खंयच्या नेमा सकयल तपासाचेर जुईदाची देखरेख आसा काय ना, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमतले काय ना, टीएमसीचे सरकाराक प्रश्नार प्रश्न। आंतरराष्ट्रीय योग दीस योग फॉर ह्युमॅनिटी 8व्या योग दिसाचो थीम मुखेल कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसादार स्कुला आयकॉनिक से कॅथेड्रल आग्वाद किल्ल्यारूय योग। महाराष्ट्रात महाआघाडी सरकार संकटात शिवसेनेच्या आमदारांचे बंड एकनाथ शिंदेचो 26 आमदारांचो दावो ऑपरेशन कमल गुजरातांतल्यान 26 आमदार सुरतात हॉटेलात। 2-2.5 वर्सां बंद आशिल्ल्यो अंगणवाडी 1 जुलै सावन परत सुरू। कोविडाचे नेम पाळून अंगणवाड्यो चालीक बायला भुरगी कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन केली घोषणा। रॅपर सिंगर मिका सिंगाचो हणजुण्या बंगलो उबो जाता दर्याच्या भरती रेशे भितर बांदकाम कल्टिवेबल लँड झोनात टाउन प्लॅनराचो नोट सीझेडएमए कळवणी। दोतोर पंकज सायनेकराचो 24 वरांत 5598 सूर्यनमस्काराचो नवो रेकॉर्ड। फाटल्या योग दिसाचो 5445 सूर्यनमस्कारांचो आपलोच रेकॉर्ड मोडलो। पणजे वास्कोच्या ओडीपीक आव्हान याचिका हायकोर्टात दाखल। रिव्ह्यू केल्ल्यो ओडीपी गजाली जाग्यार पडना जाल्यार कोर्टात परत येवंक गोवा फाउंडेशनाक मेकळीक। पणजे ओडीपीचो ड्राफ्ट ऑनलायन। जम्मू काश्मीरात आतंकवाद्या आड मोहिमेक नेट बारामुल्ला पुलवामात 2 वेगवेगळ्या चकमकींनी 3 पाक प्रशिक्षित आतंकवाद्यांक मारले। 36 वरांत मारले एकूण 10। नॅशनल हेराल्ड केशीत राहुल गांधीची ईडीत बसून उजरावपाचो 5वो दीस 5 दिसात 50 वरां उजरायलो। काँग्रेस रस्त्यार देशभर राहुल बचाव चालूच। हुतात्मा हिरवे गुरुजी शेषनाथ वाडेकराच्या नव्या स्मारकाची तेरेखोल घाली बुनियाद। हिरवे गुरुजीचे घरचे सुवाळ्याक सगळी स्मारकां किल्ले जाग्यार घालपाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा। मुरगांवां एमपीटीच्या मुरिंग डॉल्फिनाचेर थेट वेदांताचे कोळशाची बोट। वेस्ट कोळसो दर्यांत लोकांची भलायकी दर्या जिवावळीक धोको आमदार म्हणटा इशू विधानसभेत। तळावले एलटी लायनीचेर व्हड कोसळ्ळो। 4 पोल आनी 3 फेजीच्या 6 लायनींचे लुकसाण। फायर ब्रिगेडीन रस्तो केलो क्लियर। वीज खाते लागले दुरुस्तीच्या कामाक। बुधवार ब्रेस्तारा गोंयांत दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। शुक्रार शेनवारा येलो अलर्ट। दर्यादेगेर 60 किलोमीटर स्पीडीन वारे मारूंक शकता। गोंय वेधशाळेची शिटकावणी। देशात कोविडाच्यो 9,923 नव्यो केशी। एक्टिव्ह केशी 79,000 वयर। पॉझिटिव्हिटी रेट तेकली 2.55%। गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 135। सक्रिय केशी तेकल्यो 800। कोयर उखलूंक नाशिल्ल्यान मडगांव एसजीपीडीए मार्केटात कोयराच्यो राशी। बाजारकार म्हणटात तांचो कमी भायले हाडून राशी मारतात। सुपरवायझर म्हणटा सोनसड्यार ब्लॉक। एनडीएचो आदलो अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा विरोधी आघाडीचो राष्ट्रपती उमेदवार। पवार फारूक अब्दुल्ला गोपाळ गांधी न्हयकार दिल्या उपरांत विरोधी उमेदवारी सिन्हाच्या गळ्यात। म्हापशा टायट बायलेन मोटार चढयली 2 स्कूटरींचेर। बायल तेलंगणाची टुरिस्ट म्हापशा पुलिसांनी घेतली ताब्यात। ओडिशात लाल आतंकवाद। छत्तीसगड ओडिशाचे सीमेर नक्षलवादी हल्ल्यात सीआरपीएफच्या 3 जवानांक मरण। सीआरपीएफचे कॉन्वॉयाचेर माओवाद्यांचो हल्लो।
कन्नड ॲक्टर दिगंत मंचाले गोंयांत ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी करतना गंभीर जखमी. मणिपाल हॉस्पिटलात उपचार करून एअरलिफ्ट करून व्हेलो बंगळुरूत.